जायचं आहे तर तुमच्या बद्दल सांगा ऐकणार सगळे चेंज करपाचे सांग ती चेंज करपाचे हे कोण न्ही आणि 30-40 वर्सां हांच्यानी कांय करूं ना हा सर आतां आमकां देवा भशेन येयल्ले कडेन आसा आमी करून घेवपा सरा कडच्या कितें चालू करूया करपाचें हे करूया रस्ता कोण अडवपा ना सगळं असं करून घेऊया उदक वयल्यान हाडटा ती सारकें तांकां हांगसून कितल्या पैसा उदक सांग्या उदका ते तळये वयल्यान तुझे घर कितल्या पैसा आसा 100 मिटर आनी अशें आतां कितलीं वर्सां जाल्ली अशें तुमी तळये वयल्यान हाडटा उदक खूब वर्स जालें आमकां कोण दखल घेना सांगल्यार ना खूब त्रास केल्या कितें आमी हांगा सुभाषा वांगडा पयलीं प्रचारा भोंवताले डोर टू डोर तेन्ना बसून ही वाट पळय अशी आसली तशीच आसा हांगा कांयच चेंज जावना कितें जाता हे इलेक्शना टायमाचेर लोकां कडेन दारान येता आनी मत मागता कितें करपाचें तें कांय पळयना तेन्ना आतां आमी आमचो दिपक भाई आयल्ले कडेन आसा तेन्ना तांकां ही सगळी परिस्थिती तांणी पळयल्या आनी ते परिस्थिती प्रमाणे ते कितें डेवलपमेंट आमकां करता तें पळोवपा जाय आनी तशेंच तो जर बरें केलें जाल्यार तसोच तो कंटिन्यू उरलो हे आमची अपेक्षा आसा जवळजवळ 80% डोर टू डोर कॅम्पेन पूर्ण जाल्लें आसा आज आमी पंचवाडीत आसा कितें शिरोडा बोरी हे सामकें पूर्ण कंप्लीट जाल्या आमी आज सकाळी तोर्ला आशिल्ले तोर्ला आमचो आनी एक दिसाचो डोर टू डोर कॅम्पेन उरला आज जर ही परिस्थिती पळयत जाल्यार कोणूच खरें मानचो ना की शिरोडा मतदारसंघ इतलो फाटल्यान आसा आज आमी 2021व्या शतकांत आसा आनीक हांव गेले 3 दीस तोर्ला पाच उडेन हे सगळे गांव भोंवला भोंवता भोंवता कळ्ळें की थंय लायट ना सारकी उदक ना सारकें आनी संडासूय ना पंतप्रधान मोदीन जी 2014 स्वच्छ भारत अभियानांतल्या माध्यमांतल्यान सगळ्या संडास आनी सगळ्यो सुविधा मेळच्यो अशी ज्यो योजना केल्ल्या त्या योजनाचो इल्लो सुद्दां फायदो ह्या शिरोडा मतदारसंघात जावना